Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 8286938286. तर हेच ते वडाचे झाड, ज्या वडाच्या झाडा लागून फाटले 2-3 दीस जे एक्टिविस्ट आसा तेंच्यांनी बोवाळ केल्लो सांतिनेज हांगासर हे वडाचे झाड आशिल्ले थंयसर जे एक्टिविस्ट आहा तेंच्यांनी इवन मेणवाती लावन देवाक गाराणें घालून थंय एक्टिविस्ट आसा तेंच्यांनी बोवाळ केल्लो की हे जे वडाचे झाड आसा ते थंयच्यान काडूं नाका, ते 200 वर्स पोन्ने जे झाड आहा ते म्हणटा ते थंयच्यान हालोव नाका. पूण तरी स्मार्ट सिटीन त्याच रातयां हे झाड आसा ते थंयच्यान उमटले आनी दुसरे दीस सकाळी कांपाल हांगासर जो फुटबॉल ग्रावंड आसा, नवो फुटबॉल ग्रावंड जाता थंयसर त्या फुटबॉल ग्रावंडाच्या वाठारान हे झाड हाडून हांगासर तेंच्यांनी रिलोकेट केला. आपाचो अमित पालेकर म्हणटा लोकांक भियोन सरकारान झाड परते लायले. झाडाक हार घालपाचो हे की आज जे लोकांच्या आवाजाचो विजय जाला, लोकांच्या आवाजाक भिवन सरकारान जे झाड कापिल्ले रातचे दरोडेखोर कशे रातच्या काळखांड जो दरोडो घालता तसो येवन हें झाड कापलें. जे एक हिंदू धर्मा भितर जाका एक वेगळी सँक्टिटी आसा तें झाड तांणी कापलें आनी दुसरे दिसा जेन्ना आमी म्हणलें की त्यो पळयता आनी लोकांनी बोवाळ घालो तेन्ना लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपा खातीर हांगा हाडून हें झाड रोयलां. परिस्थिती पळय झाडाची. जें झाड रिलोकेट करपाचें आसता तें अशें कापना, ताची परिस्थिती पळय. हें झाड प्रतीक आसा सरकाराच्या दादागिरीचें.